नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन परत परत लाईट वता. पुराय 5 पंचायतीन टोटल 134 ट्रान्सफॉर्मर्स आसा आणि 134 ट्रान्सफॉर्मर्स थोडे न्यू आसा, थोडे ओल्ड आसा आणि थोडे काबार जाला. सो आम्ही एसीक मेळपा आयले, एसी कडेन मागणी घालपाक की ह्या ट्रान्सफॉर्मराची स्टडी जावपाची गरज आसा, एग्जामीन जावपाची गरज आसा. कित्याक काय म्हणल्यार लाईट दिसाक ना म्हणल्यार 15 ते 25 वता आणि तुमकां खबर आसतलें दिसाक 25 लाईट वचप म्हणल्यार घरान कशी परिस्थिती आसता ती. घरान खुबशे पेशंट असतात जे व्हेंटिलेटरचे असतात. ही लाईटी वता येता हांकां दिसता बरें, पूण ते व्हेंटिलेटर ऑन जाता ऑफ जाता, ऑन जाता ऑफ जाता, ऑन जाता ऑफ जाता. वोल्टेजी खातीर हे पेशंट खुबशे सफर जाता. खुबशे लोकांनी नवे एप्लायन्सीस घेतिल्ले, कोणी फ्रीज घेतिल्ले, कोणी टीव्ही घेतली, EMI घेता लोक. आणि जेन्ना हे लायटी खातीर हे एप्लायन्सीस पाड जाता किंवा युजलेस जाता तेन्ना लोकांक EMI भरपाकूच पडटा. तेन्ना सांगपाक मेळना की लायटीच्या खातीर आमकां ही मिशिनां गेला किंवा वॉशिंग मशीन गेला, फ्रीज गेला म्हणून आमकां EMI माफ कर म्हणून. EMI हो माफ केन्नाच जायना, लोकांक पे करपाक पडटा. तिसरी गजाल म्हणटा ती आतां पावस येवपाचे पयलींच समज ही परिस्थिती आसा, लायट इतले वता त्याला पावस येतकच कसली परिस्थिती आसतली ही आमी एसी कडेन मागणी घातला की बिफोर रेन्स आमी खुबशे ट्रान्सफॉर्मर हे करता, सर्व्हिसिंग करता, शटडावन घेता आणि शटडावन घेवन काम करता. आयज तो शटडावन घेवन जालो, पूण शटडावन घेवन जावन पावस येवपा पयलीं लायटी वचपाक लागली, जाल्यार पावस येतकच लायटी कितले वतल्यो. सो खंय तरी पावसाचे आणि ट्रान्सफॉर्मराचे आणि फिडराचे कनेक्शन ना, हेजेर सारकी स्टडी जावपाची आसा. ही स्टडी करू म्हणून एसी कडेनय मागणी घातला. एसीन एकूय आपयलो, सगळे जाण पंच मेंबर्स, सरपंच, ZP मेंबर आम्ही सगळे बसून हेजेर एक स्टडी केला आणि लोकां कडेन येता त्या 8 दिसा भितर 134 ट्रान्सफॉर्मर खंयचो फॉल्टी आसा आणि किती आसा आणि कितलो लोड आसा आणि खंयचो फिडर फॉल्टी आसा ही स्टडी मांडपाक लागला. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.